एक जो इंटरेस्टिंग विशय आसा जो हावसा भितर घडये ताची चर्चा जाली नाशिल्ली पण म्हाका दिसता हावसा भायर ताजेर चर्चा जावप गरजेचें आनी तो म्हळ्यार किशोर आज जेन्ना NDAची प्रेसिडेन्शियल कॅन्डिडेट आयली प्रचार करपा खातीर गोंयांत आनी ती पणजे पावली तेन्ना क्वेश्चनावर सोंपतकीर सभापतीन ताकतिकेन कामकाज गुटलायलें आनी डायरेक्ट लंच ब्रेक घेतलो आनी सगळीं सत्ताधारी वचून तुगेले पणजेंतल्या एका 5 स्टार हॉटेलांत त्या प्रचाराची भाशणां आयकुपा बसले ताचेर विरोधी पक्षान एक म्हत्वाचो मुद्दो उपस्थित केलो की हें बरोबर काम कारण असेंब्ली एका कॅन्डिडेटाच्या प्रचारा खातीर मागीर तो राष्ट्रपती पदाचो आसूं किंवा सकयल्ली खंयच्याय पदाचो आसूं प्रचारा खातीर असेंब्लीचें काम सस्पेंड करप आनी सगळ्यांनी थंय वचप आनी प्रचार करून मागीर आपले सोयी प्रमाणे परत कामकाज सुरू करप हें बरोबर ना एकदम चूक एक पहिले आमी लक्षात घेवंक जाय की राष्ट्रपतीची वेंचणूक आसा आनी त्या राष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेक जी मॅडम द्रौपदी मुर्मू आसा ती भाजपाची उमेदवार आसा आणि भाजपाची उमेदवार असल्या कारणान ती एका राजकीय पक्षाची उमेदवार ती कितें सरकारची प्रतिनिधी न्हू त्यामुळे भाजपाची जर उमेदवार प्रचाराक जर गोंयांत येता केल्यार त्याच्या खातीर गोंय विधानसभेचें कामकाज बंद करून त्या प्रचाराक वचप हें म्हाका अयोग्य दिसता त्याच्या खातीर वेगळ्या पद्धतीन तेंच्यांनी नियोजन करपाची गरज आसली शनिवार आयतार सुटी आसता त्या शनिवार आयतार त्या दौऱ्याची जे नियोजन आसा ते शनिवार आयतार करपाची गरज आसली पूण चित्र अशें तयार केलें म्हणजे तुका सांगता हांव थोड्या लोकांक खबरूय आसचें ना की ती बाबा भाजपाची उमेदवार म्हणून लोक आतां पळयतात की जाली ती राष्ट्रपतीच म्हणून येयल्ली म्हणजे ही अशा पद्धतीन हे सगळी प्रोसिजर आणि पद्धतूच सगळी इतकी बदलप की सर्वसामान्य लोकांच्या मनात भ्रम तयार करप. Yes, Joel, don't you think this was kind of overdone today? Absolutely, Pramod. You cannot, put the legislature in pause mode. Actually, it's very sad that they have. Very sad and very serious also. Very serious also, and we wonder now because there is another candidate when he comes again like this, and if we are going to take a pause when Yashwant Sinha comes. And we also wonder if there were more candidates, whether legislature would keep on taking taking the pauses like this. You know, so it's not done, and the opposition has got every right to object to this. You know, and hopefully when opposition, I believe that what happens is when opposition is in ruling, they do the same thing, and when they get into the opposition mode, they start criticizing the same thing again. Pandran, जालें तें बरोबर जालें. प्रमोद स्पिकराक फूल हे आसता अधिकार आसता केन्ना कामकाज स्थगीत करपाक जाय पूण हे जे चल्लां तें पळोवन म्हाका एक जर्नलिस्ट म्हणून अजापूच दिसता की बाबा कसली डिसिजनां घेतात आनी कोण हेंचे एडवायजर काय म्हणून प्रत्येक गजालीन हे गोळ घालता आयचें कामकाज हे पयलींच ठरव येता आशिल्लें की अमक्या वेळार ते सोंपोवया आयचें कामकाज स्थगीत करूया आनी फाल्यां सुरू करूया तो अमक्याच वेळार हे करून बाबा अमक्याच कारणा खातीर एक स्थगीत करून ताचो वापर करप विरोधकांनी जी भुमिका घेतली ती बरोबर आसा की हे पॉलिटिसायज करता म्हणून हे जे सामकें अत्यंत चुकीचें जाल्यार तो एक ब्रेक घेवन किंवा एक देडाक जाणां ब्रेक सोंपता आसलो असेंब्ली एकांक सोंपो येता आशिल्ली आनी ताच्या उपरांत हे सगळो कार्यक्रम करूं येता आशिल्लो किंवा आयचें कामकाज स्थगीत करप होच एक बरो ऑप्शन आशिल्लो पूण तें तांच्यांनी करून अजापशें दिसता एक हांव वेळ सारको सोंपला सो इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता एक पत्रकार म्हणून गोंयकार म्हणून आनी ह्या देशाचे नागरीक म्हणून आमची सगळ्यांची एकच माफक अपेक्षा आसता जेन्ना विधानसभेचें कामकाज चलता ताच्या की चड म्हत्वाचें कांय आसपाक शकना आनी थंय तितल्याच गांभिर्यान चर्चा जावपा जाय लोकांच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जावपा जाय सोल्युशन्स मेळपाक जाय आनी ती सोल्युशन्स मागीर इम्प्लिमेंट जावपाक जाय तें जायनासतना जर बाकीच्यो गजाली चड जावपा लागल्यो देन इट इज व्हेरी व्हेरी सॅड एंड सिरियस तें जावचें न्ही इतलेंच मागता आनी थांबता.